आमच्या जिवितांत बोंब्या पुजा वा मुर्ती पुजाक पयशे पडल्या दावोन आसा. थोडी आमी मोबायला पटनान दावता कित्याक मोबायल आमकां सगळें दिता. देव तांकां दिश्टीक पडोवंक ना. आमकां जाय आमी करचो देव. क्रिस्ते बोमगाड भावो भयणीनो, हेचे पयलें वाचप आमी आयकलें होसेया प्रवादच्या पुस्तकांतलें वाचप. आज मोटव्यान ह्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. होसेया म्हणल्या शब्दाचो अर्थ डेलिव्हरन्स, सुटका. होसेया प्रवादी आमोस प्रवादी उपरांत तो इस्रायलाच्या उत्तर राजाक प्रवाद करता. सुमार 9 वर्सां तो प्रवाद करता आनी ह्या 9 वर्सांत लगभग 4 राय इस्रायलाक फावो जातात. आनी ह्या 4 रायाच्या आडळत्या वेळार कितेंच बरें जावंक ना देखून होसेया प्रवादी प्रवाद करता की तुमी सर्व लोक आसिरियाच्या प्रांताक बंदिवान जावन वेताल्यात आनी हेंच थंयसर घडता. कित्याक तो असले प्रवाद करता? कित्याक म्हळ्यार इस्रायल देशाक वेचा फुडें त्या जाग्यार आसले कानान लोक, कॅनानायट पीपल, आनी तो लोक प्रकृतीचें आराधन करतले. तांकां जावन आसलो पावस देव, भुमी देव, आनी पावस आनी भुमी मिलन जाता आसतना थंय वाडटा समृद्धी. ते दिसून येता, तण वाडटा, बेळें फावो जाता आनी देखून दिसता. आनी तोच देव म्हणून फाती येवन त्या एका भावार्थान ते वाडोवन आसतात. आतां इस्रायल लोक तीच संस्कृती घेतात कित्याक देव तांकां दिश्टीक पडोवंक ना, देवाक तांणी पळोवंक ना, कितेंच घडना. आनी देखून आतां आमी त्याच देवाक आमी आराधन करया म्हणून पुजा करतात, बलयो भेटयतात आनी वेदी उबारतात. आनी हें होसेया प्रवादी खंडन करता, देवातां तुमी पयस आसात म्हणून. एक उदाहरण दिवचें तर एलिया प्रवादी थंय ते बाल प्रवाद्यांक सांगता, ते पातयेवन आसले की पावस देव म्हणून तो पावस येवचो रावयता आनी दाखोवन दिता की पावस धाडटा, पावस रावयता, तो सर्वेस्पोर देव व्हरतो, तो जावन असो खरो देव म्हणून एलिया प्रवादी परगट करता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत होसेया प्रवादी आमचे मुखार एक सवाल दवरता. आमकां जाय मोग करता तो देवगी वा आमी करचो देवगी? आमी सोमेज सांग होसेया प्रवादी हेंचो सवाल आज विचारता. आमकां जाय आमचो मोग करचो देवगी वा आमी करचो देव? आयच्या पयल्या वाचपांतलें पयलें वाक्य तें, इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो. देवान सांगूं ना इस्रायल भुरगो आसतना हांवें पावस धाडलो म्हणून. हांवें ताचो मोग केलो, हांवेंच ताका म्हज्या हातांत घेतली, हांवें तांकां वाडलें. देव फकत आमकां आशिर्वाद बसचो देव मात्र न्ही, आमचो देव जो आसा आमचो मोग करचो देव. ते बाल देव समृद्धी दाखोवन दितले, पूण आमचो देव संबंद कितें म्हणून तो दाखोवन दिता. मुखार भावन आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या जिवितांत बोंब्या पुजा वा मुर्ती पुजा करिना जावंक पुरो, पूण एक ना एक रितीन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बालदेव आसतलेच. कसले बालदेव आमचे लागीं आसात जावंक पुरो. आज मस्त जाणां आमी पयशे पडल्या दावोन आसा कित्याक पयशे आमकां संरक्षण दिता, भद्रता दिता, थंयच म्हूण चिंता आनी पयशे पटल्यान धांवता. एका रितीन पयशे आमकां बालदेव जातात. आज आमचे लागीं मोबायलां आसात, तरातरांचीं मोबायलां आसात. थोडीं आमी मोबायला पटनान धांवता कित्याक मोबायल आमकां सगळें दिता आनी त्या मोबायला फाटल्यान जायतो वेळ आमी करसिता, पूण तसो वेळ आमी देवाक दिवंक पयस सरता. ते मोबायल आमच्या जिवितांत एका रितीचे बालदेव जावं की पुरो. वा आज आमी सोशल मिडियाक इतले अडिक्ट जाता. आज आमकां लायक मेळटात,
फॉलोवर्स आसात, पूण देवाक आमी लायक करूंक, देवाक आमी फॉलो करूंक आमी इल्लें फाटीं सरता. एका रिती सोशल मिडिया आमच्या जिवितांत बाल देव जावंक पुरो. आज आमी जीक जोडचे पासत ताच्या फाटल्यान धांवून आसा. म्हज्या जिवितांत हांवें जिखोवंक जाय आनी त्या खातीर हांव म्हजें कुटुंब त्याग करतां, म्हजी भलायकी त्याग करतां आनी तेंच सगळें मनचिंतून तें जीक जोडचें म्हज्या जिवितांत एक रितीन बाल देव जावंक पुरो. आज आमचे अंतस्कणे झडती आमी करया. कितले रितीची आशा म्हज्या जिवितांत ना आनी ताच्या फाटल्यान कितलो वेळ हांव करसितां, ताच्या फाटल्यान धांवतां. पूण होसेया प्रवादी म्हणटा, आमकां जाय आमचो मोग करचो देव गे वा आमी करचो देव. हाचें निमाणें वाक्य देवूच परगट करता. हांव मनीस न्हय, हांव देव. हो जावन आसा व्यत्यास. हांव मनीस न्हय, हांव देव. देव मोगान भरलेलो. हो मोग आमच्यान जोखूंक मेजूंक जायना. तो मोग जावन आसा अपरिमीत मोग. जर हो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करीत तर आमी पयलें आमी वळखूंक जाय देवाचें हाजीरपण. वी मस्ट एक्सेप्ट द प्रेझन्स ऑफ गॉड. जर आमी ही हाजीरपण वळखून घेना तर आमी कितलेंय केल्यार कितेंय केल्यार देवाचो अनुभव जोडून आमच्यान जायना. कित्याक आज आमी पयलें वळखून घेवंक जाय देव म्हजें तें जियेता. आयचो किर्तनकार आमकां म्हणटा, तुजे मुखामळाचो परजळ उजवाड म्हजेर फांकोन दी. उजवाड आमकां हर एकल्याक दिला, हर एकल्याक पळयत लाभला. पूण ताचें हाजीरपण हांव वळखून घेना तर खंडी जावन देवाचो मोग म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. जर हांव वळखून घेता खंडी जावन बदलावन आमच्या जिवितांत येता. आनी तो वेळ म्हाका कळटा की जें कितें ह्या संवसारांत आसा तें सेकेंडरी आनी हांव धांवतलो देवा फाटल्यान. देखून आज मोगाळ्या भावान आनी भयणीनो आमकां परत होसेया प्रवादी उगडास करता की आमकां जाय आमचो मोग करचो देव गे वा आमी करचो देव. हें वाक्य आमी नियाळया. जेन्ना आमी देवाचें हजीरपण आमी वळखून घेता. आमी आज मिसाक आयल्या हांगा, पूण आमी पाटी वेता आसतना म्हाका भोगता की हांवें जेजूक सेवला म्हणून, वा फकत हांव येवन हांगा उंडो घेवन हांव फाटी येता. खंय जावन बदलावण जायना. जर हांव हजीरपण वळखता तर मिसात हांव फाटी येता आसतना बदलावण जाता. आमच्या हर एकल्या तें एक ना एक रितीन ल्हान माट्टांनी जावंक पुरो बदलावण जाताच. तर म्हाका भावन आनी भयणीनो, फकत मिसाक येवन आमी फाटी वेचे न्हय, आमी जेजू घेवन या. आनी वेता आसतना जेजू म्हजे सांगाता आसा म्हणली खात्री म्हाका जावं दी, हो अनुभव म्हज्या थंय जावं दी. तर खंडीत म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत हांव बदलावण हाडटां. आमेन.